वेगळी आसा. मोठ्या प्रमाणान मायनॉरिटी समाज आसतलो, मोठ्या प्रमाणान एस.टी. समाज आसतलो. हे सगळे समाज आमचे कडेन आतां येवपाक लागल्या. तांचे मुद्दे आसात ती तांकां कळना आतां. फातोर्डेकारांक कळना, फातोर्डेचो एस.टी. समाज आसूं, तो मुस्लीम समाज आसूं, कॅथलीक समाज आसूं आनी बाकीचो हिंदू समाज, तांकां कळना. तांकां जाय एम्प्लॉयमेंट, नोकऱ्यो, टुर्नामेंट करप आनी सोरो दिवप आनी हें तांकां नाका. तांच्या पोटापाणयाची वेवस्था करात. फक्त जर समजा जर तांकां फक्त फटिंगगिरी जर सांगली की तुका आपूण हें करतलो तें करतलो, ताजेर राजकारण न्ही. तें एकदां जालें, लोक एकदां फटवता, लोक दोनदां फटवता, लोक तीनदां सदां सदां न्ही तें. सदां सदां तांकां ग्रांटेड धरनाकात. सदां सदां हे आयज हो समाज शिकला, आमी तांकां फाटलो समाज, पिछडा समाज म्हणटात. ना तशें. तांची भुरगीं शिकून व्हड जाल्लीं आसात, तांच्यो अपेक्षा आसात, तांकां मुख्य प्रवाहान येवपाक जाय. आमी फक्त भाशणां दिवन जालें ना की ह्या समाजान भितरले सगळे लोकांक मुखार काडपाक जाय, हो समाज वयर येवंक जाय. अंत्योदय हो शब्द जो म्हणटा पळय न्ही, तो सगळो त्या शब्दाचो अर्थ होच. सकले स्तरावयलो मनीस मुख्य प्रवाहान भितर येवंक जाय. तें फक्त तांची संदर्भांतल्यान फक्त तांकां यूज करप, तांची भाशणां तांकां वचोन भाशणां फॉल्स प्रॉमिस, तांकां शिक्षीत करात आनी एज्युकेट करून तांकां मुख्य प्रवाहान हाडून तांचे कडल्यान समाजाची सेवा करून घेयात. देशाची, राष्ट्राची सेवा करपाक जाय. कन्विन्शनां करून ती सगळ्या लोकांक पर्यंत पावयता. दोतोर प्रमोद सावंत आसतलो किंवा बाकीचे तांचे सगळे सहकारी आसतले, ह्या लोकांच्या दारा पर्यंत वता ह्याच खातीर. आनी हे फक्त धर्म, कम्युनल आनी कितें हे प्रोजेक्ट, एनवायरमेंट, हे ह्याचेच डोल पडयत आसा. विचारच करनात. बाबा त्या घरान तीन भुरगीं आसतात, 2 चलयो आसा वाडिल्ल्यो, चले आसा वाडिल्ले. तांच्या खातीर कितें आमी रोजगार करतले काय? स्टार्टअप इंडिया कितें? फकाणां जाल्ल्यात तांची. डेफिनेटली हे सगळे विशय आसात. इंटेलेक्च्युअल आनी त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी त्याच बरोबर आय म्हटल्यार इन्फॉर्मेटीव जगांतलो, हे तिनूय विशय आसात. फक्त सादें फक्त हें न्ही, चल काम दिलें अशें बीन न्ही. हेय प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. आमच्या नांवाचेर खूब वेळा प्रश्नचिन्ह केलें. एक बरें सांग, घालप सरकाराचें, सरकार करना म्हणून तूं सरकार नाशिल्लो तर? तूं सरकाराचो भाग नाशिल्लो? म्हणजे आमी कशें आसता, हांव कोण ना म्हणटकीर हांव तुका नोकरी दिवंक शकना, कामाक रोजगार दिवंक शकना, मागीर हांव आमदार जाता. ना, हांव फक्त आमदार आसा रे, म्हजे कडेन आतां काम जावचें ना, मंत्री जावंक जाय. मागीर तो मंत्री जालो, मागीर मंत्री जातकीर ना रे, मागीर मंत्र्या कडेन कितें आसा, आपूण आनी व्हडलो जावंक जाय. मागीर डेप्युटी सीएम जालो, ना म्हजे कडेन कितें आसा. अरे हें सगळें करून फटोफटून कितें प्रायम मिनिस्टर जावपाक जाय? हय, डेफिनेटली. कितें भितर काय कितें? हांव ताजेच खातीर उलयतां. गोंयकाराच्या रक्तान फुटबॉल आहा म्हणटा. फुटबॉल जिते दवरपा खातीर आमचो पक्ष, जो पक्ष गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे उलयता, हो फुटबॉला खातीर सदांच फुडें आसतलो. आमकां हें करपाक त्रासूय खूब आहा. आत्तां पिटर दाखयतालो की एक FIR फायल जाल्ली आहा. कित्याक फुटबॉल खंय आतां जर चलयतलो जाल्यार एम्ब्युलन्स जाय, दोतोर जाय, नर्स जाय ग्राउंडार. ना जाल्यार ऑर्गनायझरूच न्ही, ताजे रेफरीचेर पसून केस जाल्ली आहा. आनी आयज जे रेफरी आहात तांचेर पसून केस जाल्ली आहा. ते आमचे मॅचीक रेफरी आसताले. म्हणटकीर राजकारणा खातीर हो जो सावंतवाडीचो सरकार आहा आनी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी म्हळ्यार BJPचो सरकार जो आसा, हांगाचो आमचो लोकल तांचो दामू आनी कामिलो बिमिलो, हे सगळे फुटबॉल काबार करून आज जे धिऱ्यांची स्टेट जी आहा, म्हळ्यार धिऱ्यो जर करतलो जाल्यार पुलिसेक लागून धरचो पडटा, लोकल आमदाराक धरचो पडटा, ब्रायब खावची पडटा धिऱ्यो करपाक. ते भशेन फुटबॉलाची गत करपाक हे फुडें सरले. आनी कितें सांगतात, आयच्या पेपरार हांवें ते दामूचो स्टेटमेंट पळयलो की फातोर्डेकारांक खंय डोनेशन नाका, फातोर्डेकारांक खंय एनवायरमेंट राखपाची काणयो नाका, फातोर्डेकारांक खंय जाय जॉब. आतां एक जॉब दिवपाक हे आतां बेबे कशे इलेक्शनाच्या टायमार भायर सरल्यात. आनी जॉब दिले कोणाक?
आणि जॉब दिला आपल्या बायलेक आणि आपल्या भावाकूच लोकांक कोणाक दिले वचून किती पडटा. आता काणयो सांगपाचे आहा जॉब दितले मागीर आनी कितें करतले. ताजे पयलीं आमी फुटबॉल मारया, ताजे पयलीं आमी स्पॉन्सरशीप म्हणटी मारया, ताजे पयलीं एनवायरमेंट मोले साल्वार करपाक नाजाल्यार कोळसो आमकां नाका म्हणपाक बंद जावया. हे फातोर्डा आमकां नाका भावानो. आमकां जाय फातोर्डा जे फातोर्डा कम्स फर्स्ट. पूण फातोर्डा दॅट इज ऑल्सो फॉरवर्ड जे गोंयांत दाखोवंक शकता की आमी पयले आसतले गोंयकारपण राखपाक, आमी पयले आसतले आमचो फुटबॉल राखपाक. हे फातोर्डा आमकां जाय.